बरे बरे करी मान तरी कलारी का शिकरी बरी बरी बरे 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 शिकरी बरी बरे कलारी करी मान तरी कलारी करी बाबा बा मा 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 शिकरी बरी 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 बरे कलारी करी मा हलारी का बरी 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 शिकरी मध्ये बरी 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 बड़ी 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 शिकायत बड़ी 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 Praise God. Praise God, brother. ऐकता की सिस्टर? ऐकत क्लिअर तरी आम्ही आमच्या आईच्या सेशन आमच्या मागण्याद्वारे सुरुवातीच्या मागण्याद्वारे आम्ही आराम करूया. हे घडी आमचे तोळे दंप्या आणि आम्ही देवाचे हजार पोणो आम्ही आत्मिक तरान अनुभव करूया. मगाळा बापा अर्गा तुका दिता बापा आयच्या दिसा पसत आणि या वर्त्या घडये पसत बापा बापा तुवें आमकां या तुझ्या संगातपणांत तुझ्या आत्मीक त्या रिलेशनांत तुवें आमकां चड आनी चड गूंड आनी गूंड तुजे विशयांत शिकोवन तुजे तावन ती वळची दराळ मापाची सकत आनी कृपा आमचे थंय चड आनी चड वळच्या खातीर तुवें आमकां विंचून काडलाय. कित्याक तुवें आमकां संवसाराच्या स्थापने आदींच तुवें आमकां विंचल्याय. यस मोगान तुवें आमकां संवसाराक पाठोवन धाडलाय आनी हाचे वरवीं आमी ह्या संवसारांत तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान आनी त्या सतान आमकां दाखयल्ली वाट ती तुजी वाट आनी तुज्या पुता मारिफात ती मेळिल्ली ती वाट आमी चलाजे आनी ताचे सवें ती वाट आमी चलतना तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचे सवें तो वावूरून आसता आनी आमकां केदाळा ती जडाई म्हणून जिवीत भोगता त्या दाळा तो आमचे सवें ती जडाई आमचे तावणुकान घेता आनी आमकां एकदम शांत रावून आमकां आमची जिणी मुखार सोंक तो आमकां आपणे दिता. त्या खातीर तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान सांगलां म्हजें वजें हाळू म्हणून. कित्याक हाळू म्हळ्यार ते जडायेचे आमची जडाय आसली ती तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान ती वयल्या. हाचे वरवीं आमकां एकदम स्वतंत्रायी आनी आमकां एक तुजे आत्मीकपणाचें जिवीत अनुभव करूंक तुवें आमकां आनी हें आसतना बापा तुवें आमकां तुज्या पवित्रात्म्याद्वारे तुजो ताळो आयकाशें आनी तुजे आमी केदाळा तुज्या विरोध आमी मेट काडता आनी ते दाळा आमकां जागवण दिवंक तुजो तो पवित्र आत्मो आमचे थंय दीस आनी रात तो वावूरून आसा बापा. बापा त्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा. कित्याक कशें संवसाराची मनशां तांच्या भुरग्यांक इतलो मोग करतात गी ताचे वरवीं वर्त्या रितीन तूं मोग करताय. हाचे मारिफात तुवें आमकां तुजो संपूर्ण अधिकार तुवें आमकां चलोवंक आनी तो अनुभव करूंक तुवें आमकां तुज्या भुरग्यांक येवजण केल्ले प्रमाणे ते अधिकार दिलाय. त्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा. बापा हें मुखलें हें सेशन जावन आसा तुवें उलोवचें बापा. तुज्या पवित्रात्म्याद्वारे तें उलोवचें बापा आनी हाचे वरवीं तुका कितें उलोवंक जाय ते म्हजे वरवीं तूं उलय बापा.
पवित्रत्म्या हांव तुका संपूर्ण रितीन हांव तुका समर्पिता. तू उलय, बापाची खुशी तू म्हजे मारिफात तू उलय. आणि कोणाक खंयच्या अडचणेंत आसात त्या हर एका अडचणेंत आनी बंदडेंतावन मुक्त जावंक बापान ताच्या पुता मारिफात आमकां हर एकल्यांक तें आपण दिलां. त्या खातीर देवाचें उतर आमकां सांगता, सत तुमी जाणा जातल्यात आनी सत तुमकां सुटका दितलें. संवसारांतलो कोणी मनीस संवसारांत खंयच्या रितीनी तो कितलो सत्यवंत आसूंक पुरो, पूण देवाच्या सत्तेन आनी देवाच्या प्रभावान भरिल्ल्या शिवाय देवाचें योजन त्या मनशा थंय आनी ताणें आपडच्या आनी ताणें दिवच्या त्या बऱ्या संदेशा तावन ते देवा तावन आयल्यार मात्र तें हेरांक तें देवाच्या भुरग्यांक तें अनुभव करूंक मेळटा. हाचे वरवीं बापा तुवें आमकां सबारांक विंचलाय बापा तुज्या शेतांत वावरूंक आनी हर एकल्याकय विंचलाय तुवें. हाचे वरवीं तांचो हर एकल्यांचो वावर एकेका थरांचो जावंक पुरो, पूण तुज्या योजना प्रमाणे कोण तुजे सता प्रमाणे जियेता आनी त्या सत आयकोन ताचें जिवीत बदलून तुज्या संगतपणान जियेता, ताचे थंय मात्र ती योजना जारी जातात म्हणटाय तूं. कित्याक सत आसले कडेन मात्र थंय सुटका मेळटा आनी सत आसले कडेन मात्र उजवाड वळटा. बापा ह्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा. बापा हे मागणें करता तुज्या पुता जेजूच्या नांवी आनी पवित्रत्म्याच्या मजतीन. आमेन, आमेन, आमेन. प्रेज गॉड. थँक यू, थँक यू जीजस. आमकां देवान संवसाराक धाडलां तर ताचें योजन आमचे थंय आसा. तरी आमकां ताणें कितें म्हणून आपयता आनी कितें तो संवसारांत आमकां खंयच्या ताचो आत्मो आमचे थंय ताणें वेळा काळात त्या दाळास ताणें आमकां विंचून ताणें आदामा मारिफात ताणें आमकां आमच्या हर एका मुखल्या पिळगेक ताणें आमकां विंचून काडलां. सो हाचे वरवीं संवसारांत मनीस केदाळा खंयच्या वेळार खंयचो मनीस येजे म्हणून हे योजन हे देवाचें मात्र योजन आसल्यान ते आमी ह्या संवसारांत त्या त्या वेळा प्रमाणे आमी संवसारांत प्रत्यक्ष जावंक जाता. जावंक पुरो आमी आवय बापयतावन जल्म घेतला, पूण आमी देवाची भुरगीं. तरी आमी देवाची भुरगीं जाल्लीं तरी आमी कोणाच्या घराण्याची जावन आसा? आमी कोणाच्या घराण्याची जावन आसा? आमी देवाचें उतर काडया. 1 John 4:4. सर्गींच्या राजाची. सर्गींच्या राजाची वय. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. आमी सर्गींच्या राजाची आनी देवाच्या घराण्याची जावन आसा. त्या खातीर हातूंत ह्या स्क्रिप्चरान आमकां समा सांगता आमी कोण म्हणून. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. वाची जगे आवाज जाता की सिस्टर ते गुणावंक जायना म्हणटात. व्हड अक्षरां व्हडली न्हय. पळय पूण भुरग्यानो तुमी देवाच्या घराण्याची त्या कपटी प्रवाद्यांचेर जैत वेल्ली, कारण तुमचे सगळे आसा तो आत्मो संवसारा सगळे असलेल्या आत्म्या प्रात चड बळादीक. प्रेज वाची जगे आनीचे त्यांत पुरो सिस्टर आतां. ओके ओके. ते आतां आमकां पळय हांगा आमी कोणाच्या घराण्याची? देवाच्या घराण्याची. पूण आमी संवसाराच्या मनशां बरी आमी जियेता न्हय. आमकां तरत पडल्या.
आमकां ती विसर पडल्या कित्याक म्हळ्यार आमकां सत गोत्तुना, देवाचे योजन गोत्तुना आणि देवाच्या उतराची आमकां समजून येना. हाचे वरवीं आमी संवसाराच्या कितें शिकप आसा, देव, जेजू, पवित्रत्म, मरी, सांत वय मारतीर मेल्ले आमकां आमची तांणी शुभ वार्ता वांटले, हे मात्र आमकां कळीत आसा. त्या खातीर आमकां देवाच्या शब्दाची समजून येना. देवाचो शब्द म्हळ्यार कोण देवाचो शब्द? जेजू. देवाचो शब्द जेजू. जेजूची ती आमकां गुंड समजोनी आमकां नातल्ल्यान आमी कितें आमकां संवसारांत दिसता वा आमकां बरें म्हणून आयकता त्या प्रमाणे आमचें जिवीत आमी चलयता. आनी आमी एक आयतराचे क्रिस्तांव म्हणले प्रमाणे आमी जियेता. आता सबार जाणांक तुम्ही पळया, आता इवन आमी देवाच्या उतरांत येवच्या पयले आमकां कितेंच गोत्तू नातलें. आमी कालें चिंतलें, आमी आयताराक मिसाक गेल्यार आनी कितें मांडावळी करतात तांतू आमी पात्र घेतल्यार आनी तांतू आमी कितें सांगतात थंय तें आयकोन आमी मात्र केल्यार ते मात्र आमकां देवाच्या सांगातपणांत रावोंक जाता म्हणून आमी चिंतल्या. आनी त्या दाळा आमचें बोळ घालतले आमी. आमचें बोळ म्हळ्यार हांवें तशें करीचें, हांवें तशें केल्यार मात्र देव म्हाका मेस्वाता म्हणल्या चिंतपा वयर हांव तें करतालो. कितें म्हळ्यार हांवें थंय दिवची सेवा ती देवाक मेस्वाता, वा हांवें करच्या म्हज्या बळान हांवें कितें करता त्या त्या वेळार कितें कितें करूंक आसा तें हांव केल्यार हांव देवाक मनवता. हाचे वयर म्हजी जन्मय आसली आनी हाचे वयर म्हजी समजणी ती आसल्यान हांव तें पाळन आसलो. आनी त्या दाळा म्हाका तें देवाचें उतर मेळ्ळें आनी देवाच्या उतरांत हांव म्हाका एक ताची रूस आनी थान हातूं कितें की विशेष आसा. म्हाका येदोळ मेळनातलें, म्हाका येदोळ कळनातलें हातूं आसा. पयले आमी टायम आमचो वसना वा आमी काम जाल्या उपरांत आमकां कितें करूंक आसा आमी कालें करतले हांव म्हळ्यार संवसारी रितीन आमी एंटरटेन पळयतले हांव. आनी संवसाराचे कितें एंटरटेनमेंट आसा गॅदरिंगी वा मिडिया गी वा मनशां कडेन उलोवचें गी ह्या प्रमाणे आमी दीस काडतले. पूण केदाळा देवाच्या उतराचें तें सत आमकां कळीत जालें. देवाच्या बसवण्यांत कितें आसा म्हणून कळीत जालें. हाचे वरवीं आमकां म्हाका ती ताची देवाच्या उतरांची थान सड म्हाका लागोंक सुरू जाली. आनी हर एका वेळार टिचींग आयकोवची, देवाचें उतर वाचचें आनी ताचे वयर हांव वेळ करसूंक लागलो. त्या दाळा म्हजे थंय कितें बदलावण जाली म्हळ्यार म्हाका संवसाराचें कितें हांव आदीं पयलें करनासलो तें व्यर्थ म्हणून दिसलें म्हाका. तांतू कितेंच ना म्हणून बगलें म्हाका आनी तें पोकळ म्हणून बगलें म्हाका. हातूं हांव कितें वेळ करशिता आनी हाचे वयर हांव कितें म्हजें ध्यान करता आनी हाचे वयर हांव कितें चिंता पाटयता
आणि हाचे वयर हांव ते कार्यागात घालता त्या दाळा म्हजे थंय एक विशेष आत्मीकपण उपजालें. हाचे वरवीं म्हजें जिवीत पयले आसलेचे उलट्या रितीन चलोवंक सुरू जालें. जावंक पुरो म्हाका मस्त फ्रेंड्स आसले पयले, पूण आतां ते फ्रेंड्स म्हजे लागींच येना. पूण म्हाका कितेंच तातूंत पाड लागोना, कित्याक देवाचें येवजण हर एकल्यान थंय आसले बरी. म्हजे थंय देवाचें येवजण आसा म्हणून म्हाका भोगलें, त्या खातीर हांव एकसुरो जावना. पळया, संवसारी रितीन जियेल्लो मनीस एक दीस एकसुरो जाता. तो कितलोय दरबस्त आसूं दी संवसाराच्या कितें संवसाराच्या हाचे प्रमाणे, म्हळ्यार लोकांक वट्ट बसून आसूं दी वा व्हडल्या गॅदरिंगांत आसूं दी, व्हडल्या कुटुंबांत आसूं दी, सगळ्यांक जाय जाल्लो मनीस आसूं दी, पूण एका घडयेक ताच्या जिवनांत ताणें एकलोच जावंक आसा. ते दाळा ताच्या सोवें कोणी नात. पूण कोण जिवीत बदलता, कोण देवाच्या सांगातपणांत म्हळ्यार आत्मीकपणांत जियेता, ताचे थंय देव आखेर पर्यंत आसता. म्हळ्यार संवसाराच्या आखेर पर्यंतय आसा आणि ताचे उपरांत ताच्या मांडावळी प्रमाणे ताचे सोवें आमी जियेता. त्या खातीर एक व्हडलो एक फिल्म इंडस्ट्रीचो मनीस एकलो म्हणटा, तोय आतां देवाचें उतर दिता आनी तो मनीस म्हणटा, तुमचे कडेन कितलेंय आसूंक पुरो, खालेंय आसूंक पुरो, पूण तुमी एक दीस एकसुरे जातात. कित्याक म्हणटा म्हळ्यार हेंच उतर तो सांगता. हाचे वरवीं आमचे थंय आमी देवा थंय जियेता जाल्ल्यान, कित्याक आमी देवा थंय जियेता म्हळ्यार हांगा सांगिल्ले प्रमाणे, पूण भुरग्यानो तुमी देवाच्या घराण्याची म्हणून. असो उडास म्हाका आसा जाल्यार हांव हर एका टायमार हांव केदाळा देवाच्या विरोध म्हजे थंय ते चिंताप येता, ते दाळा म्हाका उडास येता हांव देवाच्या घराण्याचो. आतां पळया, एक गांवांत एक बरें कुटुंब आसा, मर्यादेचें कुटुंब आसा आनी तें कुटुंब बारी नावाडीक आसता. आनी ताचो एक सांदो कितेंय संवसारांत नांव पाड करच्या स्थितीर वचून पाड जालें जाल्यार त्या सगळ्या घराण्याक बोट दाखयतात. तशेंच आमी क्रिस्तांव म्हणटा जाल्यार हांव पयलें क्रिस्ताचो पाटलावदारी जावन ताचें सत म्हाका समजून तो कितें आशेता, देव कितें म्हजे थंय अपेक्षिता आनी देवान म्हाका कितें अधिकार दिला हें म्हाका समजाचें. हांव एक केदाळाय हाका वेता, खंयच्याय कार्यक्रमाक वेता, वा हांव भक्तीक जाग्यांक वेता, वा हांव मस्तो रेतिऱ्यो करता, हर एक करता जावं पुरो, पूण म्हजो आनी देवाचो संबंध हांवें घट केला गी. हांव देवाच्या घराण्याचो म्हणून हांव म्हाका विचार पडल्या गी. हे म्हाका कळीत जायचे. कित्याक म्हळ्यार आतां पळया तुमी, आमी भायल्या गांवांत आसलो, हांव सुमार कंट्रींत आसलो मनीस, आनी खंय म्हाका फस्ट थोडे फावटी विचारतात, तूं खंय ताव न्हू म्हणून. आतां हांव खंय तावन म्हळ्यार हांवें सांगाचें खालें, हांव इंडियेचो.
हांव भारत देशाचो हांव कडियाळचो म्हणूंक जायना न्हय हांवें भारत देशाचो म्हणचे तशेंच हांगा हांव देवाच्या घराण्याचो म्हणलें म्हाका उडास आसाचे त्या खातीर म्हाका हांव देवाच्या घराण्याचो जाल्ल्यान म्हाका कोणेय रॉंग टिचींग वा रॉंग संगती जिजूच्या गुड न्यूजच्या बदलाक बेस्टावण्याची उतरां वा आनी कितेंय ते सांगीत जाल्यार हांव ते मानून कान घेतांगी वा ताका हांव देवाच्या उतर अशें अशें सांगता म्हणून म्हाका सांगूंक जाता हांव केदाळा हांवें सांगचें जाल्यार हांवें त्या देवाच्या उतरांत वेळ करचेचे आनी देवाचें उतर कितें सांगता म्हणून म्हाका कळीत आसचें ना जाल्यार हांव त्याच ट्रॅपांत पडता आनी हांव तशेंच ताचे प्रमाणेच जियेता त्या खातीर आमकां देवाचें उतर आमी कित्याक खंयच्यात आमी बॉर्न अगेन जाता म्हणून आमकां सांगता देवाचे उतरांत आमी बॉर्न अगेन जाल्ले मनीस जायचे म्हणटा 1 Peter 1:23 म्हणटा तें कारण ससनाक जियेतेल्या गलपणे एक पटी मागीर तकत पाटी आमी प्रेज गॉड वन पीटर 1 कारण ससनाक जियेतेल्या आणि बळतेल्या देवाच्या उतरा मारिफात तुमकां पुनर्जन्म लाभला हो जल्म विनाशी मनशांतून न्हय बगार अविनाशी देवातून तुमकां मेळ्ळा प्रेज गॉड पळय हांगा आमकां हे क्लियर देवाचें उतर सांगता आमकां ससनाक जियेतेल्या आनी बळतेल्या देवाच्या उतरा मारिफात तुमकां पुनर्जल्म लाभला आता म्हाका पुनर्जल्म लाभला जाल्यार खंय तावन लाभला देवाच्या उतरा मारिफात पुनर्जल्म लाभला हांव बॉर्न अगेन जालां जाल्यार देवाचें उतर हांव घट्ट धरल्यान हांव प्रत्येक देवाच्या घराण्याचो जाल्लो ना जाल्यार हांव देवाच्या उतरा मारिफात पुनर्जल्म जावना जाल्यार तो मुजे ते म्हाका तें सत कळीत नातले वरवीं हांव प्रत्येक हांव म्हज्या फाटल्या जिविताक वेता म्हाका तें कळीत आसा जे हांव खंयच्या घराण्याचो आनी हांव खंय तावन पुनर्जल्म म्हाका लाभला त्या दाळा मात्र म्हाका तिरासान म्हजे थंय उपजाता ना जाल्यार हांव त्या वाऱ्याक हालच्या दलच्या त्या लारां बरी हांव जाता आमी प्रत्येक जॉन 4:4 1 John 4:4 Praise God. Thank you, Jesus. त्या खातीर आमकां कोणेय कितें सांगता जावंक पुरो पूण देवाचें उतर कितें सांगता तें आमी धरलें जाल्यार आमचे थंय तिरासान उपजाता आनी तिरासाने वरवीं हांव जैत आपणावंक जाता त्या खातीर हांगा म्हणटा कापाटी प्रवाद्यांचेर जैत वेल्ली म्हणटा हांवें कापाटी प्रवादी म्हळ्यार जिजूच्या शिकोवणेच्या विरोध जिजून दिल्ली ती गुड न्यूज आता जिजून कालें पुरा केलां म्हजे खातीर कालें पुरा केलां ताणें तो संवसाराक आयला मनीस जावन तो आयला आनी देवाक विधेय जावन चल्ला आनी म्हजे खातीर ताणें कुर्साचें मरण कान गेलें आनी ताणें ताकाच निमाण्या जेवणार ताणें उंडो रुपीर ताणें ताका मोडलो आनी ताणें कुर्सार हर एक म्हजे गलेशियन्स 3:3 म्हणटा ताणें म्हजे शिराप 3:13 म्हणटा ताणें म्हजे शिराप
काढल्यात म्हणून आणि म्हजी पातकां हर एक ताणे नाश करण उडयल्यांत म्हणटा. पूण म्हाका हें कळीत आसा जाल्यार मात्र हांव पुनर्जल्म म्हजो जावंक जाता. हे समजून म्हाका ना जाल्यार हांव पयलेंचे बरीत हांव जियेता. हाचे वरवीं म्हजे थंय बदलावण कितेंच येवंक साद ना. त्या खातीर हांगा म्हणटा त्या कापट्या प्रवादीचेर जैत वेल्ली कारण तुमचे समे आसा तो आत्मो संवसारा समे आसल्या आत्म्या प्रा चड बळादीक म्हणटा. आनी कडेन देवाचें उतर म्हणटा केदाळा जिजू गेत्सेमनी मळ्यांत मागणें करतना शिसांक सांगलें तुमी जागरून तुमी मागणें करून रावा म्हणून. पूण जिजू फाटी येताना कालें केलें पैकी 26:41 घाल तातूंत आसा म्हाका दिसता. प्रेज गॉड. 41 जागे रावा आणि तुम्ही ताळण्याक सांपडनासलें मागणें करा. आत्मो तयार आसा तें खरें पूण कूड अस्कत. प्रेज गॉड. पळया कितलें हे एकदम डीप अर्थ आसा. जागे रावा आनी तुमी ताळणेक सांपडनाशें मागणें करा. आतां आमकां सत गत आसा जाल्यार आमी ताचे परमानेंस आमी आसता तेदाळा आमी सांपडना म्हणटा. हांगा केदाळा जागे रावा तुमी ताळणेक सांपडनाशें मागणें करा. आत्मो तयार आसा तें खरें. पळया हांगा आमी पयलें वाचलें 1 John 4:4 तुमचे सोमे आसा तो आत्मो संवसारा सोमे आसलेल्या आत्म्या प्रा चड बळादीक. तरी हांगा पळया हांगा तेंच उतर जिजू हांगा म्हणटा आत्मो तयार आसा खरें पूण कूड अस्कत. आमच्या हर एका आत्मीक सांगातपणाक म्हळ्यार आत्मीक सांगातपण म्हळ्यार देवाचो मोग अनुभव करचें, देवाचे संबंध अनुभव करचें. आतां देवाचो संबंध आमी अनुभव करूंक आमकां अडकळ येवचें कितें? आमकां कितें अडकळ येता? संवसारी चिंता. संवसारी चिंता. त्या खातीर हांगा म्हणटा पूण कूड अस्कत. आतां पळय एक एग्जाम्पल. आमी एक मागणें करूंक म्हणून आमी बसतना आमकां कितले आमच्या मतींत चिंतना येतात वा आमच्यो राटावळी कितल्यो गुंतात वा आमी कुजनांत कितें आमी रान्नीर दवरलां तें आमकां उडास येता वा आमकां आनी कालें आमी आज करीचें आसलें करूं ना म्हणून उडास येता वा आनी कितें फोना करूंक आत हांवें ताका सांगूं ना तें करूं ना हें करूं ना उडास येता. तरी आमचो संबंध समा आसा की दोड्या मनान आसा? आमचो दोड्या मनान आसा. त्या खातीर आमी तें आत्मीकपण अनुभव करूंक जायना. आमकांय पयलें अशेंत आसलें. आमी तेर्साक आनी बसताले पयलें त्या दाळा आमी कालें म्हजी ड्युटी कितें 10 नमान बरें म्हणचें मागीर वट्टूक सावंड करचें त्या टायपार म्हळ्यार ना तशें आसलें. पूण केदाळा तें रिलेशन कळ्ळें, देवाचें उतर कितें म्हणून कळ्ळें आनी सत कळ्ळें. ह्या सता वरवीं आमच्या मदलो देवा मदले आनी म्हज्या मदलो तो संबंध बदललो, चेंज जालो आनी तो दीस वेताना तो ताच्या सांगातपणांत म्हळ्यार देवाचें उतर आमी आयकता आनी आमी तें स्विकार करून आमच्या जिवितांत तें कार्यागत करतना आनी आमी त्यंत आमी प्रोसेस कंटिन्यू करतना त्या दाळा हांव ताच्या आत्मीकपणांत चड आनी चड भितर सरता. हाचे वरवीं म्हजो आत्मो स्ट्रॉंग आसा. त्या प्रमाणेच म्हजी कूडी आतां आत्म्यान सांगले परी चलोवंक
तयार जाता. केदाळा हे जाता म्हळ्यार हांवें बॉर्न अगेन कशें जालां म्हणून म्हाका कळीत आसाची. हांव कशें बॉर्न अगेन जाला म्हणून म्हाका कळीत ना जाल्यार आनी हांव खंयच्या घरान आसो म्हणलें म्हाका कळीत ना जाल्यार केदाळा म्हाका कितेंच करूंक जायना. त्या खातीर तें कळीत जावच्या खातीर हांवें देवाच्या उतरांत भितर सरिल्ल्या केदाळा मात्र. आतां आमी एक खंयचे म्हणी एक घरांत तोकलाक येता. घरांत तोकलाकांनी गेल्ले केदाळा आमी भायर खाली फंक्शनांनी केलें आनी जेवल्या फाटी आयल्या. घरा भितर कितलें बरें घर बांदलां. घरांत कसल्यो पुरो फॅसिलिटी आसात. घरांत कितें पुरो सवलत्यो त्यो आसात. कश्यो पुरो केल्यात म्हणून म्हाका कळीत जायचे जाल्यार हांवें त्या घरा भितर सराचें आनी त्या कितें पुरो तो जागो आसा ती कुडां आसात, किचन आसा, हॉल आसा आनी कितें आसा तें आसा, फर्स्ट फ्लोर आसा तें आसा, पुरो हांवें पळयल्यार मात्र म्हाका तें घर ताणें घरच्या मनशान दिल्ल्या इन्विटेशनाक हांवें संपूर्ण रितीन तें हांवें पालन केलां म्हणलें बरी जाता. त्या खातीर जिजून संवसाराक येवन ताचें मिसांव ताणें सुरू करतना ताचें मिसांव सुरू करतना जुवांव तावन ताणें बौतिस्म स्नानीक जुवांव तावन ताणें बौतिस्म कान गेल्ल्या वेळार ताणें फर्स्ट ताणें सांगलें कालें पत्केजीनी बदला. म्हळ्यार आदलें कितें आसा आतां चेंज जावचो वेळ आयला. त्या खातीर आमी आदलें पोरणो सोल्लो म्हळ्यार जेजूचीच एक सावळी आनी जेजूची ती सावळी हांगा नीज जावन बदलूचो वेळ आयलो म्हणून. त्या लागून जेजून फर्स्ट तसो मिसामाचो फर्स्ट वर्ड तसलो पत्कीची बदला आनी देवाचें राज. कोंकणी बायबलांत आमकां लागीं पावला म्हणून आसा. इंग्लीश बायबलांत आमी वाचूंक गेल्यार ऍट युअर हँड म्हणून आसा. आमच्या हाता मुसर पावला म्हणून जेजू त्या वेळी सांगता. त्या खातीर आमकां कळाचें आमी पयलेंच्या प्रमाणेच आमी जियेतांगी वा जेजून सांगल्या प्रमाणे आतां हांवें स्विकार करून हांव हाचे प्रमाणे जियेतांगी म्हणून. हांवें तें डिफरन्शिएट करूंक म्हाका कळना जाल्यार हांव थंयच उरतां आनी हांवूय हेरां बरीच एक सवयसो क्रिस्तसो पाटलावदारी जाता. त्या लागून आमी देवाच्या उतरांत कितलो वेळ आमी करसिता आनी तो वेळ करसिल्लो म्हज्या जिवनांत हांव तें कार्यागात घाल्ल्या केदाळा मात्र तो वेळ करसिल्लो हांगा म्हज्या जिवनांत फळ येवचो वेळ जाता. कार्यागात घाल्ले केदाळा मात्र तो फळ येवचो टायम हांव अनुभव करूंक जाता. ना जाल्यार हांव फळ एकडे आसता आनी हांव आनी एक करनंत आसता. त्या खातीर हांगा म्हणटा तुमचे समें आसा तो आत्मो संवसारा समें आसलेल्या आत्म्या प्रास चड बळादीक म्हणटा. तर इतलो बळादीक आत्मो आसून आमचे थंय म्हजे थंय ल्हान समस्या जाल्ले कुडले हांव भियेतां. म्हजे थंय तो आत्मो काम करीचे जाल्यार हांवें देवाच्या उतरांत वेळ करचीचे आनी देवाचे उतर म्हळ्यार त्या जेजूक हांवें स्विकार करीचे
त्या शब्दाक आम्ही स्वीकार करीचे आणि त्या शब्दा प्रमाणे मुझे जिवीत आम्ही बदलीचे, चिंतापू बदलीचे. हाचे वरवीं म्हज्या जिवनांत हांव तो आत्मीकपणाचो उजवाड हांव अनुभव करूंक शकता. त्या खातीर हांगा आमकां आमी परते काडया जेकब 1 काडया 1 and 2. म्हज्या भावा भयणीनो, नाना तराचे कश्ट तुमचे वयर आयलेल्या वेळार ते बागच म्हणून तुम्ही लेखी जाय. 8 मुसरवा आसा सिस्टर. तुमचो भावार्थ पार केल्या वरवीं तुमचे थंय तिरासण उपजता म्हूण तुम्ही जाणात. तिरासणाच्या पावंड्यार पावल्यार तुम्ही जाणटी आनी शेगुणी जातल्यात आनी तुमकां कांयच उणें आसचें ना. पूण तुमचे मदें कोणाकय जाणवाय ना जाल्यार तो ती देवा लागीं मागूं. देव समेस्त मनशांक उपगनासतना उदारपणे दिता जाल्यार ताकाय ती दितलो. पूण कसलोच दुबाव करिनासतना वावरतां तो मागूं. देवाक जो कोण दुबाव करता तो वाऱ्यान हालता जलता तसल्या दर्याच्या ल्हारा बरी. तसल्या दोड्या मनाच्या आनी चंचल चालीच्या मनशान सोम्यातावन आपणाक कांय मेळत म्हूण चिंचे नाका. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. पळय हांगा कितले बरें आमकां एक डायरेक्शन दिला. म्हळ्यार आतां हांव बॉर्न अगेन जालां आनी हांव देवाच्या घराण्याचो म्हणून म्हाका कळ्ळां. आतां हांव प्रवादेचे वयरी जैत वरतां. म्हळ्यार फडकिऱ्या कपाटी प्रवादी ताचे वयरी हांव जैत वरतां. आनी म्हाका गोत्त आसा म्हजे समे आसा तो आत्म संवसारा समे आसलेले आत्म्या प्रास चड बळादी गत्त आसा. आतां म्हजें काम कालें. आतां हे स्टेप हांगा पळया म्हज्या भाव भयणीनो, नाना तराचे कश्ट तुमचे वयर आयिल्ल्या वेळार ते बागस म्हणून तुमी लेखी जाय. आतां बॉर्न अगेन जाल्लो मनीस, देवाच्या उतरांत आसलो मनीस, ताचे थंय वा ताच्या कुडीचेर जावंक पुरो नाजाल्यार ताच्या कुटुंबाचे वयर एक समस्या आयले, त्या दाडो तो मनीस खाले म्हणून लेखता. सबार जाणांनी सांगचें आसा, हांव देवाच्या राजांत इतलें वावुरतां पूण म्हाका कित्या देवान अशें केलें. हांव देवाचें उतर सदांच आयकतां पूण म्हजे थंय कित्या अशें घडलें. असली उतरां आमी आयकतां. पूण हांगा आमकां म्हणटा म्हज्या भावा भयणीनो, नाना तरांचे कश्ट तुमचे वयर आयिल्ल्या वेळार ते बागस म्हणून तुमी लेखी जाय म्हणटा. प्रेज गॉड. आतां पळया आमी सकड इस्काला गेल्ले तदाळ आमकां क्लासी करतना ते हें पुरो आमकां बरें जाता. पूण आमकां एग्जाम म्हणटना कशें लागता, टेस्ट म्हणटना कालें जाता. आमकां बेसुरू जाता वा आमी शिकोवना, आमी आमचो टायम समा वेळ आमी दिवना, आमचें मन आमी समा मनांत आमी ते आयकोना. हाचे वरवीं मनीस बी येता वैगी एग्जाम म्हणटना. अशेंच आमकांय आमच्या जिवनांत कश्ट जावंक पुरो, आमच्या कुटुंबांत कसलेय समस्या जावंक पुरो, पिडा जावंक पुरो, वा आमी एक्सपेक्ट केल्ले बरी आमकां रिजल्ट मेळो ना जावंक पुरो, ते दाळ आमचे थंय कालें जाता. हांव देवाक त्या वेळार खंयच्या रिलेशनांत हांव दवरतां आनी हांव देवाक कितें म्हजी रिप्लाय दितां हाचे वयर म्हजे रिजल्ट आसा. त्या खातीर हांगा सांगता, नाना तरांचे कश्ट तुमचे वयर आयिल्ल्या वेळार ते बागस म्हणून तुमी लेखी जाय. सबार मनीस
ते बाग म्हणून लेखच्या बदलाक ते तांतू ते दूख बघून आसात वा तांतूंच तांचे ध्यान मन दवरन आनीकी ती दूख ती आनीकी सड कर्ण कान गेल्ले मनीस आसात. हाचे वरवीं देवातावन बॉर्न अगेन जाल्ले मनीस देवातावन फाटीं गेल्ले आसात. आता आदाव आनी येव. आदावाक देव सदां न्हीत संजेर येवन मेळटलो. आमी देवाच्या उतरांत आमी उत्पत्तींत वाचूंक गेल्यार थंय देव ताचे सरशीन येवन मेळटलो. पूण ताचे थंय कितें जालें, येवे वरवीं तो पातकांत पडलो. ते फळ केल्ले खायनो जो म्हणलें फळ ताणें केलें आनी हाचे वरवीं ताका कश्ट म्हणून बगले. म्हळ्यार ताच्या फर्स्ट ताच्या मतीक काले आयलें तो आसा म्हणून. ते दळा मुसर तो खंयच्या हातू आसलो, देवाच्या घराण्याचो जावन आसलो, आत्मीकपणांत आसलो, संवसाराचे संगती विशयी तो वरी करिनासलो. पूण आतां ताका सुरू जालें हरी एक प्रॉब्लेम. पूण आमकां आतां जेजू क्रिस्ता मार्फत संपूर्ण रितीची सुटका मेळ्ळ्या. हाचे वरवीं आमकां देवाच्या घराण्याची जावन प्रत्येक जेजून ताच्या घराण्याची भुरगीं करून आमकां बापा थंय स्विकार केल्यात. पूण एकच एक आमी क्रिस्ताच्या एकवटांत आसा जाल्यार मात्र हांव म्हज्या क्रिस्ताक म्हजो सोमी सडवंदार म्हणून मानता जाल्यार मात्र, ना जाल्यार हरी एकल्यांक बाचावी मेळना. त्या खातीर हांगा म्हणटा, हांव केदाळा म्हजे थंय कितें कश्ट येतात, अनवरां येतात वा कितें पिडा शिडा येता वा म्हाका संवसारी रितीन कश्ट आसात ते हांव म्हजे कश्ट व्हड करता जाल्यार हांव म्हज्या देवाक ल्हान करता. ते नेक्स्ट वर्स आमकां म्हणटा, तुमचो भावार्थ पारकिल्ले वरवीं तुमचे थंय थिरासान उपजाता म्हणून तुमी जनांत. आमचो भावार्थ आतां पळया, आमकां एग्जाम करिनासतना, एग्जामांत आमची पेपरां करेक्शन जायनासतना आमी नेक्स्ट क्लासीक वचोंक जाता की ताचे रिजल्ट आयल्या शिवाय? कोणी उलयना, कोणी इस्तलो वचून गी. प्रेज गॉड, थँक यू जीसस. पळया, आमी टेस्ट पास केल्या शिवाय आमी दुसऱ्या क्लासीक वचोंक जायना. तशेंच आमी आमचे थंय सबार टेस्टां येतात ते आमी पास केल्या शिवाय हांव कशें पास करता ताचे वयर म्हजे रिजल्ट आसा. त्या वरवीं हांगा म्हणटा, म्हजो भावार्थ पारकिल्ले वरवीं तिरासान उपजाता म्हणटा. आनी तिरासनेच्या पावंडार, आतां चवथे, तिरासनेच्या पावंडार पावल्यार तुमी कालें जाता जाणटी आनी शेगुणी जातल्यात आनी तुमकां कांय उणें आसचें ना. पळय हांगा, तिरासनेच्या पावंडार पावल्ल्यांक आतां भावार्थ पारकिल्ले वरवीं भावार्थाच्या टेस्टांत तो पास जाल्यार ताचे थंय तिरासान उपजाता. आनी तिरासानाच्या पावंडार पावुल्लो मनीस जाल्यार तो कालें जाता तो एक्सपिरियन्स करता, देवाचो तो मोग अनुभव करता, देवाचे ते आत्मीकपण अनुभव करता. हाचे वरवीं तो अनुभव केल्ले वरवीं तो देवाचो तो शिगून मनशांचेर, त्या मनशाचेर तो आपणायता आनी तुमकां कांयच उणें आसचें ना म्हणटा. हाचे उपरांत तुमकां कांय प्रॉब्लेम ना म्हणटा.
ताचे उपरांत पूण तुमचे मध्ये कोणाकी जानवाई ना जाल्यार तो ती देवा लागीं मागू. आता हांगा देवा लागीं मागू म्हण आता हांवें देवाक जानवाई दी देवा, जानवाई दी देवा, जानवाई दी देवा म्हळ्यार देव जानवाई दिता गी? दिता गी? ना. आ दी म्हळ्यार दिना. दी म्हळ्यार तुमच्या मागणें कालें जालो दी आनी तर येदोळ आसलें दी वय गी. आता आमच्या मागण्या कालें जाता. तिरसनेच्या पावंडार पावुल्ल्याच्या मागण्या कालें आसा. देवान दिल्ल्या कारकान दिवचे. भावार्थाचे मागणे जावन आसा ताचे. कित्याक म्हळ्यार जेजूच्या घराण्याचे देवाच्या घराण्याची भुरगीं जाल्ल्यान आमकां आतां आमी ऑर्डर मात्र दिवंक. आतां तुमी वटलाक वेतात वय गे. वटलाक गेले आतां मेनू हाडून दितात. त्या मेनूंत आसलें तुमकां तो खंयचेय तुमकां तो तुम्ही सांगल्यार जालें तो हाडून दिता वय गे. पूण मेनूंत नासलें ऑर्डर केल्यार वटलाक तो वचून वटलाक गेल्यान मेनूंत नासलें ऑर्डर केल्यार खाले म्हणटा ना ती वस्त ना. ती वस्तू ना. आता आम्ही देवाकडे जानवाई दी म्हळ्यार कालें जाता. देवान जानवाई दिल्या पयलीच. देवान जानवाई खंय दिल्या? आत्म्यांत. आत्म्यान दिल्या. पूण हांवें ते बुरशीत करचे जाल्यार ताका एक देवाच्यो बसवण्यो. आणि देवाची जानवाई देवाच्या उतरांत आसा. देवाची जानवाई त्या खातीर हांगा म्हणटा आमी तिरसनेच्या पावंडार पावुल्लो कालें करता. ताका कळत आसा देवाच्या उतरांत ती जानवाई आसा. त्या खातीर हांव देवाचे उतर वाचता वा देवाचे उतरा वयर हांव ध्यान करता. त्या दाळा म्हाका देवाची जानवाई मेळटा. हे आमकां जेजून करून दवरला. त्या खातीर हांगा म्हणटा नेक्स्ट देव समेस्त मनशांक उपकार नासतना उदारपणी दिता जाल्यार तुकाय तो दितलो. खंय जावन दितलो? देवाच्या उतरांत आसा ताचे वयर तूं ध्यान करताय जाल्यार ती तुका मेळटली. कित्याक तूं देवाच्या घराण्याचो जावन आसाय. देवाचो भुरगो तूं जावन आसा. तूं त्या कापाटी प्रवादीचे वयर जैत वेल्लो जावन आसाय. हाचे लागून तुका केदाळा तूं देवाचे उतर वाचताय ध्यान करताय त्या दाळा तुझे थंय पवित्रत्म वावुरता आणि तो पवित्रत्म तुका ती जानवाई कितें तुका देवाचे उतराचे समजणेक आडखळ येता ते तुका तो उगडापें करता. त्या खातीर हांगा म्हणटा हर एकल्यांक तो दिता. तो कोणायकी सोडिना. पूण कसलो आता नेक्स्ट स्टेप भायर डेंजर. पूण कसलोच दुबाव करिनासतना बावार्थान तो मागो म्हणटा. आता आमकां येवचें येत न्ही. अळे साहेब हांवें इतले पोटी म्हणलें म्हाका कांय जाता गी ना गी. म्हाका कांय मेळटा गी ना गी. त्या दाळा कालें जाता. आता आमी एग्जामांत पेपर बरयता. आता पेपर आमी डाउटार बरयल्यार कालें जाता. डाउटर कालें जाता. जाल्यार रॉंग जाल्यार मार्क्स मेळना. तशेंच हांगा आमी कसलोच दुबाव करिनासतना भावार्थान तो मागो म्हणटा. कित्याक जो कोण दुबाव करता तो वाऱ्यान हलता दलता तसल्या दर्याच्या लारा बरी.
दर्यांत लारां पळयल्यात गी दर्याक म्हणी गेल्ल्यात गी गेल्यात कशी आसात लारां उल्लाला गिंतात न्ही पळोवंक आ मेळटा उल्लाला लारां उदकाच्या फोर्सार येवन मारतात वय गी वयर वेव्स तुम्ही हे पळयल्या ICU म्हणी गेल्यात गी तुम्ही ICU गेल्ले ते दळा कोणाय विजिट केला गी वा पेशंटांक आस्पत्रेंत पळोवंक गेल्ले ते दळा ते वेव्स ग्राफ ऐकला गी मॉनिटर थंय ECG मार्क येता कोणी पळोवना गी कोणी उलयना प्रेज गॉड ऐका उलयल्लें ऐकता पळयला तशेंच वयर सकयल चलता तशेंच आमी दुबाव करता जाल्यार वाऱ्यान हालता दलता तसल्या दर्याच्या लारा बरी जाता थंय कॉन्स्टंट फ्लो आसना आमकां कितेंय अचीव करीचे जाल्यार आमी आमचो निर्धार बारी प्रामुख्यता कान घेता हांव खंयचो निर्धार करता हाचे वरवीं म्हजें जिवीत मुखार वेता त्या खातीर देवान आमकां कितें दिल्लें देवाचें उतर सांगता मरण आनी जिवीत जिबेच्या अधीन आसा आनी खंयचें तूं विंचताय ताचे वयर तुजें जिवीत आसा पूण देव आमकां म्हणटा जिवीत विंच म्हणून देव सांगता आमकां पूण आमी हर एकलो जिवीत विंचता गी आमी त्या जिविता वयर आमचें ध्यान करता गी आमकां डाऊट येता हे समांगी नांगी अळे सायबा तो तशें म्हणटा वो अशें म्हणटा पूण म्हजे कडेन देवाचें उतर आसा जाल्यार आनी देवाच्या उतरार हांव म्हजो संपूर्ण निर्धार कान घेता जाल्यार ते दाळा हांव तिरासनाच्या पावंडार आशिल्लो मनीस जाता आनी त्या दाळा म्हजे सोवें आसा तो आत्मो संवसारा सोवें आसलेल्या आत्म्या प्रासड बळादीक म्हणून हांव दाखोवंक जाता म्हाका दाखोवंक जाता त्या खातीर आमकां नेक्स्ट वर्स हांगा म्हणटा कसल्या दोड्या मनाच्या आनी चंचल सालीच्या मनशान सोम्यात हांव आपणाक कांय मेळात म्हणून चिंचे नाका म्हणटा स्ट्रेट सांगता हांगा एकत पास तूं एग्जामांत नाजाल्यार फेल हांगा दोनूच विशय आसचे येस ऑर नो हांव इल्लें तेंय करता हांव इल्लें हेंय करता म्हणलें हांव करीन जाल्यार तें हांवूच त्या लारां बरी म्हाका हांव एक दुबावाचो मनीस जाता हाचे वरवीं म्हाका तें देवाचें आत्मीकपण संपूर्ण रितीन अनुभव करूंक हांव तूं ताका ताचे तावन हांव पयस वेता आनी आमकां तें अनुभव करूंक मेळना त्या खातीर आमकां आमची झुजां 2 कोरिंथियन्स काडया आमी 2 कोरिंथियन्स 10:4 10:4-5 4 आमच्या झुजाची हातेरां रक्त मांसाची न्हय बगार दैवीक सकत आसून कोटी वा बुरुजां नाश करूंक शकतात तसली सगळीं वितर्कां आमी नाश करून उडयता प्रेज गॉड पळय हांगा देवाचें उतर हांगाय आमकां कितलें सांगता म्हणून त्या खातीर आमचे झुजाची हातेरां आमी रक्ता मांसाची कर्ण घेवची न्हय
एक मनीस तो आमकां तो तो फिजिकली असॉल्ट करता जावंक पुरो, वा आमकां ताच्या उतरांनी आमकां तो असॉल्ट करता जावंक पुरो. म्हळ्यार असॉल्ट म्हळ्यार आमकां दुखयता जावंक पुरो, वा आमकां कितेंय आमकां कश्ट येतात त्या मनशांतल्यान आमकां केदाळयताची किरकिरी आसा म्हणून आमकां दिसता जावंक पुरो. पूण आमचे झूज कशें आसता, आमी ताका खंयच्या रितीन आमी कान घेता, वा आमचे भितर दुबाव एक डिसिशन करतना आमी दुबाव करता, वा आमकां हे देवाच्या उतरांत आसा गी वा संवसाराच्या आंतू आसा गी म्हणून आमी समजनासतना आमी सबार मनशांकडे ते आमी इसारन कान घेवन तांणी दिल्लें तें डिसिशन आमी आयकून मुखार वेता आसतना हे देवाच्या उतरा प्रमाणे जाता गी वा आसा गी म्हणून हांव चिंता गी. त्या खातीर हांगा म्हणटा आमच्या झुजाची हातेरां रक्ता मांसाची न्हय, बगार दैवीक सकत आसून कोटी वा बुरुजां नाश करूंक शकतात तसली सगळीं वितर्कां आमी नाश करून उडयता म्हणटा. पळया देवाच्या उतराक आनी देवाच्या त्या रिलेशनशिपाक तो कितलो पावर आसा म्हळ्यार आमकां खंयचे सिच्युएशन आमी तांतू हँडल करूंक जाता. पूण आमी दोनी संगतींत पांय दवरता जाल्यार आमकां ते समा आमचे थंय डिसिशन करूंक सोडिना. त्या खातीर हांगा नेक्स्ट वर्स आमकां म्हणटा देवाच्या समजणे विरोध उबारलेले गर्विश्ट पागोर आमी कसो लावन घालता, मनशाची सगळी कल्पना कैदी करून क्रिस्ताक आमी काल करता म्हणटा. देवाच्या समजणे विरोध उबारलेले म्हणटा. गर्विश्ट पागोर म्हळ्यार देवाच्या उतराच्या विरोध आसा ते आमी आमच्या जिवनांत करता जाल्यार ते पयले सुवातेर आमी नासाच्या वाटेर आसा म्हणून अर्थ. पूण हांव तेंच देवाच्या सांगातपणांत देवाच्या उतरा वयर म्हजें तें डिसिशन हांव कर्ण कान घेता जाल्यार म्हाका तें हांव म्हजे थंय म्हाका कितें वायट करूंक शकता ताका खंयचेय तो पावर नातले बरी देवाचें उतर्स आमकां जैताच्या वाटेक व्हरून पावयता. कित्याक आमकां बावर्ता वरवीं आमकां तिरासान जाता आनी बावर्त पारकिल्ले वरवीं आमचो तिरासान जाता. हाचे वरवीं आमी तिरासनाच्या पावंडार पावुल्ले मनीस जाल्ल्यान आमी हर एक कामां आमची आत्मीक रितीन आमी करता, रक्ता मांसाची न्हय म्हणटा. बगार दैवीक सकत आसून कोटी वा बुरुज नाश करूंक शकतात तसली म्हणटा हांगा. त्या खातीर आमकां आत्मीकपण आमकां व्हेरी इम्पॉर्टंट. हांव कितले आत्मीकपण हेजे जाल्यार म्हजे थंय ते रिलेशन हेजे जाल्यार हांवें ते देवाच्या उतरांत हांवें वेळ करशिल्ल्या शिवाय आनी त्या संबंधांत नातल्या शिवाय म्हाका तें आत्मीकपण येना. आनी हर एका दिसा म्हणले बरी हांव त्या रिलेशनशिपांत आसा जाल्यार म्हजें एक बरें तिरासनाचें आनी जैताचें जिवीत जावच्याक कांय दुबाव ना. प्रेज गॉड. थँक यू जीजस. थँक यू लॉर्ड. कोणाक कांय ऍड करूंक आसा, कांय उलोवंक आसा, कितेंय सांगूंक आसा? प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. कोणाक नांगी तरी आखिर करियांगे सिस्टर. काय ना ब्रदर एंड करूया. ओके. तरी हांव मागणें शिकयता. मोगाळा बापा अर्गां तुका दिता बापा ह्या वर्त्या वेळा पासून बापा तुवें आमकां
तुझ्या संगातपणांत रावल्यार तुझे आत्मीकपण कशें अनुभव करियेत म्हणलें तुवें आमकां आज तुझ्या सता वरवीं तुवें आमकां कळीत केलाय. बाप्पा यांचं सत आम्ही आमच्या जीवनात कार्यागात घालूंक भरपूर रीतीन तुझो मोग अनुभव करूंक तुझे ते आत्मीकपण अनुभव करूंक आमकां तुवें फोव केल्ल्या खातीर तुका अर्गां दिता. कित्याक तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता मारिफात आमी खरी एका संगतींत संगतींत आमी जैतेवंत भुरगीं आनी देवाच्या घराण्याची भुरगीं म्हणलें आमी उगडास दवरता बापा. कित्याक आमी तुझ्याच घराण्याची भुरगीं जावन आसा. बाप्पा हें सत तुवें आमकां कळीत केल्ल्या खातीर तुका आमी अर्गां दिता बापा. हे मागणें करता तुझ्या पुता जेजूच्या नांवी आनी पवित्र आत्म्याच्या मजतीन. आमेन. Amen. Amen. पूर्व शुक्राराची रितीर आसा म्हण सिस्टर. प्रेज गॉड. पूर्व शुक्रार आमची रितीर आसतली 9 तावन 4 वरां पर्यंत आणि तशेंच आमची 25 तावन 4 दिसांची रितीर म्हयन्याच्या अखेरेक 29 आसतली. तुम्ही या हेरांगी आपण हाडा आणि देवाच्या शब्दांचो अर्थ गुंडायेंत आमी समजून आमी एक देवाचे संगतपणांत जेजूचे संगतपणांत पवित्र आत्म्याद्वारे आमी एक वावराडी जावन आमी